प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी ही घडणूक आतां जी ह्या शुभ वर्तमानांत आयकल्या ती आमी जायते फावटी आयकल्ली आसा आनी ती एक बरी फामाद घडणूक. आमी पळयता जेजू ह्या दिसांनी हांव पळयता जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक भेटत आसा आनी शिसांची काळजां निराशी जाल्लीं आसात आनी हाकाच लागून जेजू तांकां येवन भेटटा. आमी आतां जमात प्रार्थना करता आसतना लायट गेल्ली तेन्ना वाचूंक कठीण जातालें. तेच भशेन म्हज्या भयण भावांनो, हे शीस जे जेजूच्या पाटलाव करताले तांचे जिवितांत तो उजवाड गेल्लो कसो जालो. पूण म्हज्या भयण भावांनो, हें आयचो शुभ वर्तमान पळयत जाल्यार आमकां दिसून येता की हे शीस जेजूचे शीस जे आसात ते कितें तरी वळखूंक विसरतात. जेन्ना ताणें आयकल्लें हें आतां दोग जाण शीस जेजूच्या 12 शिसां मदल्यान न्हय ते, पूण हे दुसरे शीस जेन्ना ताणें आयकल्लें पयलें ते आतां परतून ते जेरुजालेम परतून ते पयस वेतात. म्हणजे कितें, तांचो आख्खो भरवंसो जो आसलो जेजूचेर तो तांचो हाल्ललो आसा आनी ते उजवाडा सावन परतून काळोखांत ते वेतात. म्हज्या भयणी भावांनो, जेजू ना जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच जायना. आमी काल देखून पळयत जाल्यार कालचो शुभ वर्तमान देखून पळयत जाल्यार शीस व्हड्यांत वेताना वादळ येता आनी वादळांत ते वतात, काळोखांत आसा तांचे बरोबर जेजू आसना अशें जुवांचो शुभ वर्तमान म्हणटा. जेन्ना ते जेजूक पळयतात ते भियेतात आनी जेजू तांचे ओड्यार येना तेन्नाच ते तोड्येर पावतात. म्हज्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितांत आमी जेजूक आपणावंक गरजेचो. जायते फावटी हे शीस ओळखूंक विसरतात. जेन्ना तांचे जे दुसऱ्या शिसांनी तांकां सांगलेलें तो फोंड रिकामो आसा म्हणून ते भावार्थ धरूंक फाटीं सरतात, ते विश्वास धरूंक फाटीं सरतात. तांकां फकत इतलेंच दिसता की जेजू तांचे मदें ना. आतां देखून जेन्ना हे शीस इमावस वेता आसतना तांचे बरोबर जेजू येता आसतना देखून जेन्ना जेजू तांकां पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां सांगतात देखून आसतना देखून तांकां स्पश्ट करता आसतना देखून ते जेजूक वळखूंक विसरतात. म्हज्या भयणी भावांनो, आमचे जिविताचेर नदर मारून पळया, आमी जायते फावटी असलेच परिस्थितीन सांपडलेलीं आसात. जेजून आमच्या जिवितांत जायतीं विजमितां केल्लीं आसा, जायतीं बरेपण हाडलेलें आसा. पूण जायते फावटी हे दुसरे जेन्ना घडणूक घडटात आमकां दिसता जेजू आमचे मदें ना आनी आमी ते काळोखांत परतून वेतात. आमी आमचें जिवीत निराशीपणांत आमी सत्तात. आमचोय भरवंसो जायते फावटी हालता. आयज जेजू म्हणटा आपणाक आमच्या काळजांत येवंक आमकां तो एक उलो करता. आमी ताका आमच्या काळजांत घेवंक तयार आसात की ना हो आमी प्रश्न करूंक गरजेचो. म्हज्या भयणी भावांनो, जेन्ना आमी जेजूक भेटतात, जेन्ना आमी जेजूक अनुभवतात तेन्ना आमचें जिवीतूय जायतें आखेंच बदलता. हेंच आमी आयज ह्या शुभ वर्तमानांतूय पळयलां. आख्खी वाट ते चलताले दोन भशेची वाट आमी पळयल्या. एक वाट आख्खीच निराशीपणाची आनी जेन्ना जेजू आपलें आसतें तांकां दाखयता त्या उंड्याच्या मोडणे वरवीं तेन्ना तांचे दोळे उगडटात. त्याच घडयेक म्हज्या भयणी भावांनो, येयलोली वाट ती परत वेतात आनी वचून दीस जो जिल्लो आसा तो ताणें अनुभवला तो ते दुसऱ्या शिसांकूय ते सांगूंक लागतात. आयज आमी आमच्या जिवितांत पळया, आमच्या जिवितांत जायते फावटी जेजून जायतीं विजमितां केल्लीं जेजू येता म्हज्या भयणी भावांनो. आमी ताका अडकल्लीं आसात काय? आमी ताका आमचे दोळे धांपलेले आसात काय? वो आमचे भावाताचे दोळे आमी कुड्डेपणा भशेन आमी धरलेले आसात काय? आमी जाता ते भाशेन जेजूक अनुभवंक प्रयत्न करूया आनी कशे भाशेन भोव करून आमी आमच्या मागण्यांत म्हज्या भयण भावांनो. आनी हे मागणी करता आसतना फकत मागूनच न्हय, पूण आमी ताची जी ताणें आमच्या जिवितांत कितें केल्लें आसा ताचेर नदर मारून नियाळ करून हे शीस जेन्ना जेजू तांचे बरोबर आसलो ताणें विजमितां केली तेणें पळयल्लें
आनी जेजून कितें म्हणलेलें तेंय ताणें आयकल्लें, पूण तें आतां हें सगलें जेजूक मेल्या उपरांत ते सगळेंच हें विसरतात आनी ते आपल्या पोरन्या जिवितांत परतून वेतात. आमी जायते फावटी असलेय परिस्थितींत पडटात म्हज्या भयण भावांनो. आमी जाता ते भाशेन आमच्या जिवितांत जेजूक ओळखूंक देवा लागीं हे बोवाताचे दोळे मागूंक गरजेचे. ही वाट चलता आसतना ही आमी ही आत्मीक वाट चलता आसतना आमच्या जिवितांत आमी जेजूक आमचे बरोबर चलतना ओळखूंक आनी ताचे बरोबर खऱ्यांनी चलून ताका ओळखून एक बरें खरें गोवाय आनी आमी जावंक देवा लागीं कृपा मागूंक गरजेची. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत मोगाच्या भयण भावांनो, आमी हे वाचपाची नियाळ करता आसतना आमी आमचे जिवितांत नियाळ करुया आनी देवाच्या हातांत जेजूच्या हातांत आमचें जिवीत घालुया आनी जेजूकूच आमच्या जिविताचो पयलो जागो दिवन ताका अनुभवून होच अनुभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक जशें ह्या शिसांनी केलें. एकदां ते जेजूक वळखलें ते वचून रोखडेच ताणें दुसऱ्या शिसांकूय हो बरो संदेश दिलो की जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून. आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक होच संदेश दिवंक मुखार सरुया.